डॉक्टरान आमकां सांगला की डायबिटीसचे लोक असतात तांकां बाकीचे तांचे जे अवयव असतात म्हणजे ब्रेन म्हणून येता मेंदू हार्ट डोळे किडनीज पाय सर्क्युलेशन हे सगळे अफेक्ट जावं येता आनी जे शिरो असतात जे नर्व्स असतात म्हणजे डायबेटीक न्युरोपॅथी म्हणटा किंवा डायबेटीक नेफ्रोपॅथी म्हणटा किंवा डायबेटीक रेटायनोपॅथी म्हणटा हे जे वेगवेगळे अवयव असतात शरिरातले तांकां अफेक्ट जावं शकता आनी तांकां मार बसूं शकता जर तुमची शुगर कंट्रोलान नासत जाल्यार त्या खातीर शुगर कंट्रोलान आसप म्हणजे तुमची साखर कंट्रोलान आसप सामकें गरजेचें त्याच प्रमाणे तुमचे कोलेस्ट्रॉल आनी बाकीचे ज्यो दुयेंसां आसा प्रेशर ही सामकी कारण हे प्रेशर आणि डायबिटीज खूपशे फावटी बरोबर वता तुमचो योग्य आहार योग्य कंट्रोल सामको महत्वाचे फक्त आपल्याक कांय जायना म्हणजे आय एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग दॅट शुड नॉट बी युअर क्रायटेरिया की ना काय ना आपण बरो आसा नॉट टू बी इन डिनायल एक्सेप्ट द प्रॉब्लेम सो तुम्ही आपल्याक डायबिटीस आसा आणि आपल्याक हे पथ्य पाळचे पडटलें हे सारकें तुमच्या मनात ठासून बसयात आणि फॉलो इट रिलिजियसली अँड रेग्युलरली हो एक भाग सांगलो तांच्यानी सांगले त्याचप्रमाणे बाकीचे थोडे अवयव आसात तांकांय मार बसूं शकता तेन्ना जे तुमकां एक घडये दिसचे ना आता किडनीक कितें जाता तुमकां घडये भायर दिसचे ना किडनी जेन्ना टोटल डॅमेज जातली किंवा बाकीचे तुमच्या दोळ्याची दृष्टी जेन्ना टोटल डॅमेज जातली तेन्ना तुमकां कळटलें की आपली दृष्टी बादल्या किंवा दृष्टी दोष निर्माण जाला तेन्ना म्हाका दिसता की जशें डॉक्टरान सांगलां की तुमी सगळ्यांनी वेळार आपली तपासणी करून घेवप जशें ताणें सांगलां की जांचो ग्लायसेमीक इंडेक्स चड आसता अशें म्हणजे शीत किंवा बाकीची जी फळां आसा ती चड करून वापरूं नये as you have rightly said that glycemic index which shoots this thing immediately should be avoided जेवणा बरोबर थोडेशे सॅलॅड्स कशे खावपाक जाय भाज्यो खावपाक जाय सो दॅट तुमचे ते सस्टेन म्हणजे एक कमी प्रमाणात साखर हळूहळू वाडटली म्हाका दिसता डॉक्टर वॉट आय वूड लायक टू नो see when you are talking about this diabetes and other damage like diabetic nephropathy they say that you have to do urine microalbumin yes what is the significance of this urine microalbumin and how frequently you have to do it? All diabetics need some essential screening tests every year because diabetes, as we said, is a silent killer. So most of the times what people develop complications won't even get any symptoms until it is advanced. So that is why it's important that the tests are done every year so that even if we pick them at an early stage we can treat it, because once it goes beyond a certain stage we cannot reverse it back. If we pick it up early we can treat it and we can slow the progression. So like you said, diabetic nephropathy, which means diabetes affecting the kidneys. The earliest sign of diabetes affecting the kidney is the kidney leaks a protein called microalbumin. So if you do that urine test, which is specifically tested for microalbumin at least every year, and if it shows that it is kidney is leaking protein, then that is the earliest sign. Now that situation we can still reverse it back. We can get your blood pressure in control, blood glucose. We can put you on a special tablet which also helps protect the kidneys. So it's very important that eyes should be screened every year, retina screening, so that should be done by ophthalmologist, eye screening, your kidney blood test and a kidney urine test looking for microalbumin, not the general test, not the general urine test, urine for microalbumin, cholesterol check, and also a test called HbA1c which shows your 3 months blood glucose control. Minimum at least these tests should be done once every year so there's any problem can be picked up early. Okay. थँक्यू डॉक्टर डॉक्टरान आमकां सांगला की ज्या लोकांक डायबिटीस तांच्यांनी आपल्या दोळ्याची तपासणी एटलीस्ट वर्सांतल्यान एकदां करची आपल्या किडनीची तपासणी करून घेवची म्हणजे जे लघवेची तपासणी आसा युरीन फॉर मायक्रोएल्ब्युमिन ते सामके चॅक करून घेवचे तातूंतल्यान किडनीक जर डॅमेज आसा ते कळू शकता आनी योग्य वेळार जर आमी ताका वखद दिलें जाल्यार ते रिवर्ट करूं शकता कारण एकदां जर डॅमेज सामकी टोटल जाली जाल्यार ती इरिवर्सिबल जातली आनी किडन्यो दोनूय कामांतल्यो वतल्यो म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ज्या लोकांक डायबिटीस आसा तांच्यांनी हे सगळें लक्षात दवरपाक जाय फक्त आपण फास्टिंग शुगर केली किंवा जेवण 1-2 वरांनी रक्त काढले ते नॉर्मल आसा एकदा केन्ना तरी केला की त्याचं कमी खाला अशा प्रकारच्या भ्रमान रावू नकात डोंट बी अंडर the fasting in postprandial will only reflect that day's control. So if you've eaten well before the test might be fine, you might be reassuring yourself falsely that your control is good. So अशे चुकीच्या प्रमाणात रावू नका सगळे टेस्ट करून घेवप खूप गरजेचे आणि सुदैवान हे चड कॉस्टली नाही आय थिंक दे कॅन बी विदिन मॅनेजेबल म्हणजे फायनान्शियली वेअर I'm not saying very cheap, but बरेचशे सवाय आसा. As if you go to see the benefits. The long-term effects of diabetes are so, it can be so expensive and so quality of life can be reduced so badly that it's important to spend on your health right now. Doctor, we have got a question. Hello. 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 Yeah. Doctor. विचारात. Hello. Yeah, विचारात. दोतोर गोड घाल्ले पदार्थ खाल्ला जाता डायबिटीज पेशंटान इतकोच प्रश्न इतकोच हय ओके म्हणजे साखर कळ्ळें शी इज आस्किंग वेदर यू कॅन यूज जॅगरी इन्स्टेड ऑफ द शुगर No, jaggery is equally sweet, so no, that is you cannot use jaggery.
गोड खावपाक जायना. गोडय नांवा प्रमाणे गोडच आसता आनी हे जे दुयेंस आसा ताका मधुमेह किंवा गोळ्या मुताचें आमी म्हणटा नांव गोड आसा पूण सामकें कोडू दुयेंस म्हाका दिसता कोणाक जावं नये अशेंच आमी प्रयत्न केला खूब बरें. एनीवे वी हॅव गॉट अनदर कॉल. हॅलो 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 Hello. हां विचारात. Yeah, doctor, this is Abdul Razak from Margao. अब्दुल बाब विचारात. टेल मी. Doctor, is it advisable to eat food before food or after food? वॉट फ्रूट? Sorry, fruit. या कसली फळां खावंक सोदता तुमी? And second question is, या is it, pardon? या विचारा. आय गॉट युअर क्वेश्चन. नेक्स्ट आस्क. Second question is it advisable to eat polished rice or boiled rice? Okay. Okay. So the question I mean, is, Yeah, I yeah, know. yeah, boiled Yeah. rice. we got the question. Thank you. Yeah. One question you heard. That, I heard it in English. yeah. Hello, Mr. Abdul. The first question is if whether you should eat fruit before or after food. Now, there is nothing like that, but it is best to always spread the meals through the day. So, eat small portions through the day rather than just going for big meals and going for that full feeling. You should try and eat small portions. Main breakfast, lunch and dinner, and in between a snack. So I would advise fruit in between so that it keeps you full, and so for the main meal you will eat a bit less. So that is what is important. Otherwise there is no compulsion like that. You can eat it before or after. The other question is, of course, the polished rice is not good. The unpolished ones are better. little better. Yeah, little These days, sometime I'm reading some advertisements. They are saying that the rice has come with low glycemic index and all. I don't know whether it is polished or unpolished. But whether it is really guiding or misguiding people, this is my Absolutely, question. I don't know. And I've also heard about the fact that the poi that comes, the brown bread, Yeah. I've heard a lot of times it's only caramels been added for the color, and it's Yeah. not really brown bread. Correct. So you have to watch out for that. Because if you see that you're eating healthy and Yeah. still your sugars are going up, Yeah. you need to question why. Is there something wrong with the food? Because although they claim, we never know. या एक अतिशय महत्वाची डॉक्टरान आमकां गोष्ट सांगल्या की जे लोक पोळी खातात आमकां खुबशे फावटी दिसता की पोळी खातात म्हणजे आपली शुगर कंट्रोलान उरतली पण खुबशे फावटी जी पोळी आसता ताका जे ते इन्ग्रेडियंट आसता म्हणजे ते खरें म्हणजे पिठाचीच आसता पण ते मातशे ताका वयर तो पावडर किंवा जो ते रफेज आसता पळय म्हणजे गव्हाची बी साल्ला म्हणजे बारीक पावडर ती लायतात आमचो असो एक समज जाता की असो भ्रम निर्माण जाता की ते सगळी पोळी ते कुण्याची आसा म्हणून पण ती कुण्याची आसना जर तुमची साखर वाडटा ती पोळी खाल्या उपरांत जाल्यार मातशें लक्ष दवरात ती पोळी बंद करूं येता और यू ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स लायक Talk to चपाती your doctor and see, आनी मातशे डॉक्टरा कडेन उलयात एक गोष्ट दुसरें म्हणजे पॉलिश रायस म्हणजे जशे सुरय तांदूळ मातशे जिवाक चड माल हाचो अर्थ उकडे बरे अशें न्हय पण इन लिमिटेड पोर्शन यू कॅन टेक लिटल लिबर्टी. वी हॅव गॉट अनदर क्वेश्चन. हॅलो 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 हां विचारात. दोतोर म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय आशिल्लो. हय, प्रश्न तो शुगर फ्री जो टॅबलेटी येता न्ही येस त्यो थोडे डायबिटीज पेशंट च्यान घालता आनी कित्यान घालता हय. म्हणटकीर ते मातशे गोड जाता. या सो त्यो शुगर फ्री जो टॅबलेट्स आसा त्यो जर खंयच्या गोड पदार्थान जर घालून जर घेता जाल्यार ताजे कितें इफेक्ट जाता काय तो शुगर फ्री जो टॅबलेट आसता तो बऱ्यो आसता. You got a question? He's asking whether you can, a diabetic person can use a sugar-free tablets for tea or any sweets and all. Okay. Now, a lot of people use sugar-free tablets. On a long term, it is not advised, however, because their end of the day, they are also chemicals. So, end of the day, long-term uses of these sugar-free tablets is not really advised, but it's better than sugar. So, if you are getting yourself used to getting off the sugar, then I say use it. But eventually, the goal should be to get off even the sugar-free tablets. अच्छा जशें डॉक्टरान सांगलां की शुगर फ्री टॅबलेट सामक्यो सेफ आसता सुरक्षीत आसता अशें न्हय तेन्ना सामकीच गरज आसा जर समज तुमी नवेच आतां तुमकां निकटी डायबिटीज डिटेक्ट जाल्या आनी दोतोरान सांगलां साखर खावं पण तुमी रावपाक जायना च्या घेतल्याची चेन पडना अशा वेळार सुरवातीक थोडे दीस तुमच्यांनी ती शुगर फ्री टॅबलेट्स वापरूं येता पण ताची संवय करूं नाकात आनी लाँग टर्म ते वापरूं नाकात तातूंत कॅमिकल्स आसता ते शरिराक हानिकारक आसूं शकता अशें डॉक्टरान आमकां आतां सांगलां म्हाका दिसता दीस अ व्हेरी इंपॉर्टंट मॅसेज पब्लीक हॅज टू अंडरस्टँड बिकॉज ऑफन दे फील दॅट इज शुगर फ्री सो यू कॅन यूज इट एट फ्रीली. Doctor, what I would like to ask you that people means of late you always recommend exercise. So what is the role of exercise and diabetes? How it is directly involved? Very, very important. Exercise. And how long? What's the duration? Yeah. What type of minimum recommendation is at least half an hour a day, 5 days a week, which is 150 minutes in a week. At least, so 30 minutes in a day, 150 minutes in a week. Minimum is recommended. So any kind of exercise like brisk walking, cycling, swimming, aerobics, anything which will raise your heart rate a bit, you'll feel like you're,
your circulation is going, you're feeling sweaty, not very comfortable, you should feel the heart rate going up. And that much would make a big difference, because even people who are borderline diabetics, for example, who have not yet gone into diabetes or who have very strong family history of diabetes, simply by doing exercise and by following a good diet and losing, maybe if they're overweight, at least 5% of their body weight, they can cut down their chances of getting diabetes by up to 50%. That is what all the trials have shown. So even people who are already diabetic, who are on tablets, as soon as you start exercising regularly, you will start to see that your sugar levels are falling and your tablets may have to be reduced, because it increases the insulin sensitivity. So your tablets are more effective. And once the weight, you lose the weight, then obviously the insulin, as I said, is acting more so results will be better. effectively. Absolutely. डॉक्टर आमकां सांगला की जे लोक जांकां डायबिटीस आसा तेंच्यांनी कमीत ते एक अर्दे वर डेली चलप सामकें गरजेचें आसा. तातूंतल्यान शरिराची जी इन्सुलीन म्हणजे ते एक्सेप्ट करपाची कॅपॅसिटी आसता ती वाडटा. हातूंतल्यान डायबेटीक कंट्रोल बरो येता. जे लोक डायबेटीक निकते जावपाक लागले तांची डायबिटीस टोटल कंट्रोलान येवं शकता. गुळयांची गरज कमी जावं शकता किंवा बंदय जावं शकता. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज. म्हाका दिसता सगळ्यांनी लक्षात दवरपाचो. Plus it's also good for your bones and circulation and heart and everything. So तुमच्या शरीरा खातीर हरशी म्हणून एक्सरसाइज म्हणजे व्यायाम हो सगळ्यात महत्वाचो, सगळ्यात गरजेचो आसता. मॅडम वी हॅव गॉट अ क्वेश्चन. हॅलो 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 या या विचार Hello. विचार. हॅलो दोतोर. हय विचार, प्रश्न विचार. दोतोर एक इच्छाच राग जायना दोतोर. अरे रागार जावपाचे प्रश्नच ना. जे तूं कोंकणी उलयता, हय तूं कोंकणी उलयता आनी ताका कोंकणी कळना दोतोरीक, हय पण म्हाका कळटा न्ही. एक बरो प्रश्न जाता. हय दुसरो म्हणल्यार म्हाका कळटा न्ही तुजो. माय प्रॉब्लेम, Yeah. माय मदर इज बॅड ट्रेड. कितें मुगे माय बॅड ट्रेड आहा हां ते हाटी मरे हाटी मातशी हाट ते तांबडी जाल्या. म्हणजे नियरली तुका सांगता 9 म्हयने जाले ते आतां बॅड ट्रेडाचे बॅड रिटर्न सारकी. डायबिटीस आसा तुका? अरे डायबिटीज हे काय प्रॉब्लेम ना. डायबिटीज ओके आहा, प्रेशर ओके आहा. हां नाही म्हणजे तुजो प्रश्न ते फाट तांबडी जाल्या. ताका सादें उत्तर म्हणजे फाट कितें? तांबडी जाल्या. हय ताका सादें उत्तर म्हणजे कितें, तिका कॉन्स्टंटली त्याच पोझिशनान दवरूं नाका. परत परत तेजी पोझिशन चेंज करपाची. डॉक्टरचो सल्लो घे. दुसरें म्हणजे तिची बॅड जी आसा ती मॅट्रेस ती ताका वॉटर बॅड म्हणून मेळटा, एअर बॅड म्हणून मेळटा. ते तुका दोतोर रिकमेंड करता त्या प्रमाणे वापर. जर तुमची वॉटर बॅड गेला या जर ती घट्ट आसत हार्ड आसत जाल्यार तशें जावं शकता. तरी सुद्दां वॉटर बॅड सुद्दां आसल्यार ताका एकाच पोझिशनान दवरूं नाकात. मदीं मदीं तिका मातशी बसय, मातशी शक्य आसा जाल्यार उठय, अशें करून मातशी पोझिशन चेंज कर. होच ताका बेस्ट उपाय. थँक्यू व्हेरी मच. डॉक्टर या वी हॅव गॉट अनदर क्वेश्चन. हॅलो 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 हां डॉक्टर माझे हॅलो या विचारात. थोड्या दिवसा पयलीं म्हज्या घोवाची युरीन टेस्ट केल्ली. सांग. युरीन टेस्ट केल्ली तेन्ना तांकां न्ही प्रोटीन्स मेळिल्ले तातूंत. सो तातूंत आनी हांवें म्हणजे किडनी टेस्ट म्हणजे आनी कितें टेस्ट करपा जाय तातूंत? पण शुगर काय ना? फास्टिंग शुगर चॅक केला तांची? शुगर काय नाशिल्ली तांकां. नाही साखरेची काय नाशिल्ली. रक्ताची साखरेची तपासणी केल्या काय ना हो प्रश्न. रक्तातली साखर तपासल्या उपाशी पडान आणि खाल्या केल्ली दोन्ही खाऊनय बी आणि उपाशी पडान. उपाशी पोटाचेर केल्ली. आणि खावन करून पोटाचेर केल्ली तांची हे. खाऊन 2 वरांनी कोरोना? एज इज 39. नाही पण खाल्या उपरांत 2 वरांनी परत केल्ली काय म्हणटा? ना 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 ना. ऍक्च्युली तुम्ही सगळं टेस्ट करून खूप गरजेचे आसा. तशें या तितकेच पुरते सांगपाक मातशें डिफिकल्ट. आणि जशें ओदर डॉक्टरान सांगला जर तांकां फॅमिली हिस्ट्री आसा किंवा तांचें वजन चड आसा, तांची फिजिकल एक्टिविटी कमी आसा जाल्यार अशा लोकांनी वेळार आपली सगळी तपासणी करप. म्हणजे उपाशी पडान रगत, खाल्या उपरांत 2 वरांनी रगत. तशेंच तांच्यान सांगला ते HbA1c म्हणजे जाका आमी for diagnosing म्हणजे diabetes, जाका ते शुगराचे व्हॅल्यू आसा तो 3 म्हयन्याचो एवरेज मेळटा. ते कळप खूप गरजेचें आसा. नाजाल्यार फक्त प्रोटीन आसा जाल्यार यू हॅव टू कॉन्टॅक्ट अ युरोलॉजिस्ट किंवा किडनीचे तज्ञ दोतोर आसा ताका तुमच्यान मेळूं येता नेफ्रोलॉजिस्टाक. दिस वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दो इट वॉज